मडगावच्या रस्त्यांची सामकी वाट लागल्या ताका आमदार दिगंबर कामत जबाबदार म्हण बीजेपी फुडारी शर्मद रायतुरकार म्हणटा। रस्त्याची टेंडरां पावसा पयलींच काडिल्ली पूण आमदारांक मडगावचे कांयच पडिल्लें ना म्हण रस्त्याची कामां उरली। बीजेपीच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्र्याक मेळून मडगावचे रस्ते तात्पुरते तरी जाग्यार घालचे म्हण मागला। सद्याक तात्पुरती कामां करून पावसा उपरांत हॉट मिक्सिंग करतले म्हण शर्मद सांगता। कित्याक खूब फावटी अशें दिसता की रस्तो सारको ना म्हणजे सरकारान करूना, म्हणून आमी मुद्दम चौकशी केली। सरकारान सगळे रस्ते सँक्शन केल्ले आसा, टेंडरिंग जाल्लें आसा, सगळें जाल्लें आसा, पूण तरी आसतना जेन्ना रस्ते जायनात तेन्ना मागीर लक्षांत येता की खंय तरी स्थानीक हांगाचे जे प्रतिनिधी आसात तांचे थ्रू तांचे कडल्यान एक गो हेड म्हणून जे वचपाचें मेळप आसता ते मेळून नाशिल्ल्या कारणान मडगांवच्या रस्त्यांची अशी हांगा अवस्था उरिल्ली आसा। सगळें इन्फॉर्मेशन आमी घेतले नंतर आज आमी मुद्दम वचून माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी मेळ्ळे आणि मुख्यमंत्र्याक आमी एक निवेदन दिलें की मडगांवचे प्रतिनिधीचे मार्फत जातले म्हणून कृपया तुम्ही रावचे न्ही। हो प्रतिनिधी सद्याक मडगांवान कसल्याच प्रकारचे लक्ष दिना, स्वता मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना तर केलेच ना, आज सुद्धा लक्ष दिना। तेन्ना तुम्ही स्वता हांगा लक्ष घालचें। मडगांव मतदारसंघान भितर जी रस्त्यांची दैना जाल्ली आसा ह्या दैनेंतल्यान जर हे करता जाल्यार तुमी स्वताक लक्ष घालपाक जाय। आणि तांणी इमिजिएटली वेळ काडनासतना PWDचे इंजिनियरांक थंय आपयले आणि पावसा नंतर मागीर तुम्ही केन्ना हॉट मिक्सिंग करतले जे करतले ते बरें आसा, पूण आत्ता पयलीं इमिजिएटली लोकांक तातूंतल्यान जर रिलीफ मेळटलो जाल्यार इमिजिएटली तुम्ही हॉट मिक्साचो किंवा हाजो ज्या ज्या जाग्यार पॉट होल्स आसात हे पॉट होल्स फिल करून लोकांक थोडो तरी रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न हातूंतल्यान करचो म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स हांगा सगळ्या PWDच्या इंजिनियरांक दिल्ली आसात। आंध्र प्रदेशात विशाखापट्टणमात जाल्ल्या राष्ट्रीय मल्लखांब सर्तीत गोंयाक टीम चॅम्पियनशिपीत दुसरी सुवात मेळ्ळी। गोंयचे टिमीक 9 भांगरा, 28 रुपया आनी 7 कांश्या पदकां मेळ्ळी। सर्तीत वांटेकार जाल्लो गोंयचो 32 जाणांचो पंगड गोंयांत परत पावलो तेन्ना गोंय मल्लखांब संघटनेन तांकां उमेदीन येवकार दिलो। असोसिएशनाच्या भांडाऱ्यान खेळगड्यांची तुस्त केली। थंय हांवें अंडर-19 ग्रुपाक पार्टिसिपेट केलें आनी म्हाका टीम आनी इंडिविज्युअला गोल्ड आणि जवळ आमच्या टिमीतले 32 पार्टिसिपेंट आशिल्ले बॉयज एंड गर्ल्स, 16 एक ग्रुप आशिल्लो आणि आमकां 9 गोल्ड मेळ्ळ्या, 28 सिल्वर आणि 7 ब्रॉन्झ मेळ्ळ्या। तेणी इतले बरे तरेन आपले परफॉर्मन्स दिल्ले आसा की म्हाका तर खरेंच काळजांतल्यान उमेद जाल्या की पयले फावट इतले बरे परफॉर्मन्स आमचे कडल्यान जाल्ले आसा। ज्या टायमार स्कॉलरशिप्स आमी वाडटा, वार्षिक स्कॉलरशिप्स आसता शेड्यूल ट्रायब्सा खातीर, आमच्या भुरग्यांक गेल्या वर्सा 10 स्कॉलरशिप मेळ्ळे, ह्या वर्सा 12 स्कॉलरशिपीक भुरगीं आमची सिलेक्ट जाली आणि हेतूंतली कॅश अवॉर्डाक 24 भुरगीं सिलेक्ट जाल्या। तर म्हाका इतलें सांगूंक सोदता की मलखामांतल्यान ह्या भुरग्यांनी खुबशें नांव जोडलां, आपल्या फॅमिली खातीर थोडे पयशाचे रुपान हातभारूय लायला। अशें जर हेणें आमचे बरोबर रावून प्रगती केली जायत जाल्यार आमी हेंचे खातीर काम करपाक फाटीं रावचे ना। आवर लेडी ऑफ अजम्पशनाचे फेस्त शुक्रारा गोंयभर व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले। पातोळ्याचे फेस्त म्हणे फेस्त गोंयभर फामाद। फेस्ताचे निमतान सकाळी चर्चींनी मीस जाले। मिसा उपरांत कणसां दिवन लोकांनी एकामेकांक परबी दिली। मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीन फेस्ता निमतान लोकांनी बरीच गर्दी केली। पळयात पातोळ्याचे फेस्त। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।